अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक परतून येवकार. आयचो प्रोग्राम सुरू करचे पयलीं तुमकां एक हांव धाकटें काम करपाक सांगतलो. एक पेन आनी एक पेपर घेवन तयार रावात. पावसान सुद्दां तुमकां एस्ट्रोनॉमी शिकपाक सोंपें जातलें. ताचे पयलीं आमी येवकार करया. आमचे स्टुडियोन आयल्यात विदेश खांडेपारकार, पणजेच्या वेधशाळेचे ते कार्यकर्ते आसात आनी खुबशे लोकांक खगोलशास्त्रा बद्दल ते म्हायती दितात. खगोलशास्त्रान आवड निर्माण करपाक ते मदत करतात. तर आज विदेश आमकां एक बरेच इंट्रस्टिंग एक सॉफ्टवेअर शिकोवपाक आयला, जातून आमी हे पावसान, आतां जून सुरू जालो, सगळे कडेन पावस आसा, आकाश कांयच दिश्टी पडना, फक्त ढगां, पावस आनी परत ढगां. तर हे सगळे ढगांनी, हे सगळे पावसान भितर, हे सगळे मनसुनान भितर सुद्दां आमी एस्ट्रोनॉमी करूंक शकतात विदेश, बरोबर न्ही? बरोबर. सो हाजे बद्दल तूं आमकां एक इम्पॉर्टंट एक प्रॅक्टिकल एक सॉफ्टवेअर शिकोवपाचो आसा, ताजे बद्दल थोडें सांग. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी चालू करया आनी मागीर तूं कितें ते आमकां डेमो दिवपाचो आसा तें सगळें हांव आमकां दर्शकांक रिक्वेस्ट करता की बरोवन घेयात आनी ते तांकां शिकपाक वेन दे आर ऑनलायन तांकां मदत जातली. आतां कंप्युटराचो जमानो आसा. आतां आमकां जेन्ना पावसान आतां अशें स्काय भायर कांय दिसना, नक्षत्रां दिसना, जाल्यार हे जे सॉफ्टवेअर हांव तुमकां दाखयतलो, हितून जशें आकाश भायर दिसपाचें आसा, जशी नक्षत्रां आसा, जशें तेंचें पोजिशन आसा, जशी स्थिती आसा आकाशाची, तीच तुमकां कंप्युटराच्या स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळटली. ओके. हे सॉफ्टवेअर तुजे कडेन आसा, तूं हे डेमो करपाचो आसा, सगळें बरोबर, पूण आमच्या दर्शकांक ते सॉफ्टवेअर कशें मेळटलें? तांकां विकतें घेवचें पडटलें तें? ना, हे जे सॉफ्टवेअर आसा लकिली फ्री सॉफ्टवेअर आसा. इंटरनेटाचेर तुमी जर स्टेलरियम हे सॉफ्टवेअराचें नांव जर तुमी गुगलान टायप केलें जाल्यार तुमकां हे फ्री डावनलोड करपाक मेळटा. ओके. सो विदेश, सगळ्यान पयलीं हे सुरू करचे पयलीं आमकां कशें डावनलोड करप तें आमकां शिकय. हेंची stellarium.com एक वेबसायट आसा. तेजेर गेले जाल्यार हय, ही तेजी ही वेबसायट ओपन करतकीर ही पेज ओपन जाता. हांगा हे पेजी पर्यंत कशे पावतले लोक? www.stellarium.org हे टायप केलें एड्रेस बारान इंटरनेटाचेर. गुगलान वचून फक्त स्टेलरियम टायप करपाचें. हय, जाल्यार पयली पेज ही येता. स्टेलरियमाच्या ह्या पेजीचेर हांगा वयर तुमकां आयकॉन दिसता अशें. हे सगळें. हय, हितून तुमचे कसले कंप्युटराचें ऑपरेटिंग सिस्टम आसा हेजेर क्लिक करपाचें. क्लिक केलो म्हणटकीच डावनलोड चालू जाता. चडशे विंडोज आसता. हय, म्हणजे विंडोज क्लिक करपाचें आनी हें चालू जाता. ओके. ही पेज येता आनी मागीर तुमच्या सिस्टमाचेर कंप्युटराचेर ती फायल सेव जाता. हांगाच हे करपाचें, क्लिक करपाचें. खंय क्लिक करपाचें? डावनलोड. ओके. हे डावनलोड ह्या बाराचेर. सो हांगा क्लिक केलें की डावनलोड चालू जाता. डावनलोड जाता आनी इन्स्टॉल जाता. आनी एक दुसरें इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विदेश, पण हाका स्पेस कितलो लागता? भरपूर स्पेस लागता? चड ना, 54 MB. ओन्ली 54 MB. एका सिडीन जितलो स्पेस आसा त्याच्या चवथ्या वाट्यापेक्षा कमी. म्हणजे खूब जाण हे आमचे कितें म्हणटात टॅबाचेर किंवा मोबायलाचेर सुद्दां डावनलोड करतात. मोबायलाक सुद्दां एक स्पेशल वर्शनूच येता मोबायलाचेर. ओके. सो मोबायलाचेर सुद्दां डावनलोड करपाक शकता. जाता. ऑन द मोबायल वर्शन ऑफ स्टेलरियम. हय. सो गोंयची स्काय कशी सेट करपाची ते आमकां सगळें डेमो करून दाखय. ते आतां आमी स्टेलरियम ओपन करूनच पळया. स्टेलरियमच्या आयकॉनाचेर तुमी क्लिक केलें जाल्यार पयली स्क्रीन ही ओपन जाता. हांगा तुमकां ग्रावंड दिसता आनी आकाश दिसता. आतां ह्या स्क्रिनीच्या दावे वटेन जर तुमी कर्सर व्हेलो ह्या सायडीन जाल्यार तुमकां खुबशे हांगा मेनू दिसतलो. ओके. म्हणजे हे टूल बार ताचे. टूल बार. कशें काडपाचें? कर्सर फक्त दाव्या सायडीन व्हेल्यार पुरो. ह्या सायडीन कर्सर व्हेल्यार ओपन जाता. ओके. आतां हितून जो पयलो ऑप्शन आसा तेजेर क्लिक केलें म्हणटकीच ही स्क्रीन येता. हें सामकें इम्पॉर्टंट इनिशियल पयलें सेटींग. हांगासर ज्या जाग्यार तुमी आसा, गोंयान आसा जावं अमेरिकेक आसा, खंय आसा, त्या जाग्याचो लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूड हे दोन जे व्हॅल्यू आसा ते हांगासर घालपाचे. लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूड. ओके. ते घातलें. तुवें इतलें मदत करता जाल्यार आमकां तें मदत कर. गोंयचो लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूड कितें तें खूब जाणांक खबर आसचें ना. सो गुगलार चॅक करचे पेक्षा तूंच सांग आमकां. सो गोंयचो लॅटिट्यूड आसा 15 डिग्री 30 मिनिट्स नॉर्थ. सेट करून दवरला? हय, हांवें ऑलरेडी हांगा सेट केल्लो आसा. आनी लॉंगिट्यूड आसा 73 डिग्री 48 मिनिट ईस्ट. हय. सो लक्षांत दवरात, जेन्ना तुमी स्टेलरियम हे सेट करतले तेन्ना सगळ्यात इम्पॉर्टंट तुमी ताजें लोकेशन सेट करचें पडटा. गोंयान स्काय कशी दिसता हें तुमी शिकपाक जाय. ऑस्ट्रेलियाची स्काय पळोवन काय फायदो ना. तर गोंयची स्काय पयली टूल बार भायर काडात आनी तातूंत हें जेन्ना फिगर येतलो हांगा लॅटिट्यूड आसा 15 डिग्रीज लॅटिट्यूड आसा आनी 73.48 डिग्रीज लॉंजिट्यूड आसा. सो 15 डिग्रीज आनी 73.48 डिग्रीज बरोवन दवरात. नेम सिटी आसा ते तुमच्या जाग्याचें नांव घालून हांगा कितेंय नांव घालूं येता. कंट्री सिलेक्ट करपाची
आनी हांगा एक ऑप्शन आसा यूज एज डिफॉल्ट. हे केले म्हणटकीर हे सदांच ऑटोमॅटिकली तुमचे लोकेशन सेव जातले. सेव जाता. सो आमी जेन्ना जेन्ना स्टेलारियम ओपन करतले तेन्ना पणजेची स्काय आमकां दिश्टी पडटली. हय. ओके. मागीर हांगासर एड टू द लिस्ट ऑप्शन आसा, हेजेर क्लिक करपाचें आनी हें बंद करपाचें. ओके. सो आतां हे जे स्काय तुमकां दिसतले ही गोंयची स्काय. ही गोंयची स्काय. बरें. सो आतां आमकां दाखय इनिशियल सेटींग जालें. तर हाजे टूल बार कितली टूल बारां मेळटा ताका? हेका 2 टूल बार आसता. ओके. एक दाव्या सायडीन कर्सर गेलो की तुमकां मेळटा आनी एक असो सकयल. ओके. फक्त कर्सर गेलो की टूल बार वयर सरता. ऑटोमॅटीक वयर सरता. तर आतां हे आमी सांगलें की स्टेलारियम यूज करून आमच्या दर्शकांक एस्ट्रोनॉमी शिकपाक मेळटली. तो शिकपाक मेळटली म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? आकाशान जे आसा नक्षत्रां, राशी, सगळे जे ऑब्जेक्ट्स आसा ते आमकां पळोवंक मेळटले. ते कशे ते आमकां सगळे कंट्रोला वयल्यान तूं शिकय येता. ओके. आतां जर तुमी आकाश पळोवपाक भायर सरले रातचे, जर इतले हजारांनी स्टार दिसता, नक्षत्रां दिसता, ते तुमकां वळखपाक, ती राशी वळखपाक कोण तरी जाणा जाल्लो मनीस जाय पडटा. पूण हांगा तें काम कंप्युटरूच करता. ओके. आतां हांगासर स्क्रिनीर तुमकां खुबशे स्टार दिसतले. ते वळखपाक जाय जाल्यार हांगा सकयल कर्सर हाडलो म्हणटकीर पयलो ऑप्शन येता फर्स्ट ऑप्शन कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन राशी. राशी. कॉन्स्टेलेशन लायन्स म्हणून आसा. लायन्स जे क्लिक केले म्हणटकीर हांगासर आमकां स्कायाच्या हितून राशी कश्यो आसतल्यो तेंचो एक लायन डायग्राम कसो येता. ओके. सो तेज्या वयल्यान वळखोंक तर कळटा. आमी आमचे डेमो सुरू करचे पयलीं तूं हांगा स्काय सेट कर की एक आमी एप्रॉक्सिमेटली 10 जून घेवया. हे आमी ह्या आठवड्यान आसात, सेकंड विकान आसात जुनाच्या. सो 10 जून घेवया आनी रातचो वेळ घेवया. सो अबावट 7 o'clock आकाशान कितें दिश्टी पडटलें ते टायम सेट कर. टायम कसो सेट करपाचो? टायम सेट करपाक दाव्या सायडीच्या मेनून दुसरे जे ऑप्शन आसा ते टायमाचे. ओके. सेकंड ऑप्शन टायम. हय. जर क्लिक केलो म्हणटकीर ती विंडो येता हांगासर इयर, मंथ, डेट. ओके. इयर, मंथ आनी डेट. 8 वरां सांजची. 8 ओके. ती 8ची स्काय पणजेच्यान. हय. पण हांगा म्हाका दिसता एस हाजे अर्थ कितें? हे डायरेक्शन्स. हे जर तुमी आतां एस म्हणल्यार सावथ, सावथाक वचून तुमी पळयत जाल्यार सावथाक फुडें करून अशें दिसतलें. बरें. तो आमी इस्टाच्यान चालू करूया. हांगासर हेजेर क्लिक करून हे जर तुमी अशें दाव्या सायडीन ड्रॅग केले जाल्यार तुमकां ईस्ट दिसतली. हे कशें ड्रॅग करपाचें? मावसार क्लिक करून धरपाचें आनी ड्रॅग करपाचें. ईस्ट आसा, नॉर्थ जाय तशें डायरेक्शनान तुमी पळोवंक शकता. ज्या डायरेक्शनान तुमी फुडें करून आसा त्या डायरेक्शन हाडून दवरपाचें. चडशे आकाश पळोवपाक इस्टान वचपाक जाय. सो ईस्ट सेट कर. ओके. बरें. हें ईस्ट जालें. ओके. सो ही ईस्टान 8 वरांचेर दिसता ती स्काय. हांगासर कॉन्स्टेलेशन लायन्स घेतली की आतां हे अशें लायन डायग्राम दिसता. एकदां हेजे वयल्यानूय वळखपाक खूब डिफिकल्ट जाता की खंयची राशी आमी पळयता. सो ताका आनी एक ऑप्शन आसा सेकंड सकयल्या मेनून सेकंड ऑप्शन आसा कॉन्स्टेलेशन लेबल्स. सो हांगा तुमकां नांवां मेळटा. सो हेजे वयल्यान आमी खंयची राशी पळयता आकाशान, खंयचो पॅटर्न पळयता तें आमकां कळटा. हे सगळे ऑप्शन तुमकां हांगा टूल बारार मेळटा वन बाय वन. जेन्ना कॉन्स्टेलेशन अशें म्हणटात तेन्ना कोणाचेय मनान अशें जॉमेट्रिकल फिगर येनात. वृषभ म्हणजे बैल किंवा आमचे कोण ग्रेट बेर सप्तऋषी म्हणजे एक अस्वल अशेंच आमचे कल्पना येता. हांगा तर म्हाका तशें कांयच दिश्टी पडना. कितें जाता एक्चुअली जेन्ना आमी स्काय पळोवंक वयता म्हणून तेन्ना आमकां तशें एक्झॅक्ट फिगर दिसना. फक्त नक्षत्रां दिसतात. ते इमॅजिनेशन वापरून आमच्या आदल्या लोकांनी तयार केल्ले फिगर. पण आतां तितून ते तशी जी चित्रां जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार हांगासर एक ऑप्शन आसा तिसरें ऑप्शन सकयल्या मेनून तिसरें ऑप्शन कॉन्स्टेलेशन आर्ट. सो हेजेर तुमकां ती इमॅजिनरी चित्रां कळटा. नक्षत्रां जाली एक. दुसरें म्हणजे नक्षत्रां जी जॉयन करता ते लायन्स आसा, कॉन्स्टेलेशनाचे पॅटर्न आसा 2. तिसरें म्हणजे तांचें नांव आनी चवथें म्हणजे तांचे फिगर्स. म्हणजे कन्या राशी म्हणजे चली किंवा तुळ राशी म्हणजे लिब्रा म्हणजे स्केल्स. हे सगळे स्पश्ट दिश्टी पडटा. ओके. दीस इज व्हेरी इजी. आमच्या सगळ्या दर्शकांक भुरग्यांक सुद्दां हातूंतल्यान स्काय वळखुपाक सोंपें. सगळ्यांची आवडटी गजाल म्हणल्यार चंद्र आनी ग्रह उरले. ओके. प्लॅनेट्स. सो आतां हांगासर ह्या हितून तुमकां जर ग्रह सोदपाक जाय जाल्यार हांगा एक ऑप्शन आसा दाव्या सायडीन हे सायडीन सर्च म्हणून आसा. सर्च विंडो. ओके. सर्च हितून तुमकां जाय ते ऑब्जेक्ट प्लॅनेटूच न्ही आनी खंयचे जे स्कायान जे वस्तू आसा ती तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार तेजें नांव घालूंक येता. आतां हांवें हांगा जुपिटर घातला. हांगा क्लिक करपाचें. सर्च ऑप्शनाचेर वो विंडो येता. विंडोचेर आमी ताजें नांव टायप करपाचें. हय. ओके. हातून सगळी ऑब्जेक्ट्स आकाशांतली सगळी ऑब्जेक्ट्स सेव केल्ली आसात. हय. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा सकयल स्पेलिंग मिस्टेक जायत जाल्यार हांगा स्पेलिंगाचें करेक्शनूय येता. ऑटोमॅटीक करेक्ट जाता. सो ते एंटर मारले की त्या ऑब्जेक्टा कडेन वयता. ऑपोजीट वता. पण हांगा तर म्हाका कांय दिसना. सो आतां हांगा जाल्लें कितें की हांवें जुपिटर सिलेक्ट केला. जुपिटर म्हणजे गुरू ग्रह सिलेक्ट केल्लो. गुरुग्रह. गुरू ग्रह काय पॉयंट करूना. ह्या टायमार गुरुग्रह ऑलरेडी सेट जाला. सो तो हॉरायझनाच्या सकयल पावल्लो आसा. वेस्टाचे सकयल पाविल्लो आसा. सो गुरू ग्रह पळोवपाचो कसो? तो पावसान काय वयर ना. हय.
सो तेका लागून आनी एक ऑप्शन आसा हांगासर, ओके. परत टूल बारा कडेन येवपाचें. टूल बारा कडेन येवपाचें ओके. आनी हांगासर हे ऑप्शन. ग्राउंड म्हणून आसा. आं, ओके. ग्राउंड काडलो की हां, म्हणजे इतलें इंटरेस्टिंग ऑप्शन आसा की आमकां आमची जी स्काय आमकां दिसता, पृथ्वीच्या फाटल्यानूय खूब स्काय आसता, बरोबर न्ही? हय. अर्थाचे अर्दे सायडीन दीस, अर्दे सायडीन रात. जे सायडीन दीस आसा ते सायडीची नक्षत्रां आमकां दिश्टी पडटात विथ द हेल्प ऑफ स्टेलारियम. ती हाजी इम्पॉर्टन्स आसा. सो हो ज्युपिटर. ओके. सो तुवें जेन्ना ग्राउंड क्लिक केलो, जेन्ना ग्राउंड भायर सरलो आनी ग्राउंडाच्या फाटल्यान म्हणजे जे अर्थाचे सकयल सेट जाला ते ऑब्जेक्ट तुमकां दिसतात. आतां हो ज्युपिटरूच म्हणून कसो वळखुपाचो? हांगा दिश्टी काय पडना. हय, नथिंग हांगा इज विजिबल. हे चड व्हडली वायल्ड फील्ड आसा म्हणून ते सारकें दिसना. ओके. ते म्हणजे डेमॉन्स आमकां हें झूम करून करपाक पळोवपाक शकतात. ते झूम करपाक एक ऑप्शन आसा. ओके. मावस तुमी फक्त स्क्रोल केल्यार जाता असो. स्क्रोल करपाचो मावस. पण ते करच्या पयलीं तुमी जर स्क्रोल करीत जाल्यार ते ऑब्जेक्ट भायर वयतले. धांवता. सो तेका मदीं सेंटराक हाडचें पडटा आनी सेंटराक हाडपाक स्पेस बार मारपाचो. स्पेस बार मारपाचो. हय. ऑब्जेक्टाचेर क्लिक करपाचें आनी हय. स्पेस बार मारपाचो. म्हणजे ओके, तो लक्षांत ऑब्जेक्ट दवरात. लॉक ऑब्जेक्टाचेर जे ऑब्जेक्ट तुमकां सारके झूम करून पळोवपाक जाय. आनी अशें न्ही की आकाशांत खूब ऑब्जेक्टां असतात. गॅलेक्सी असतात, प्लॅनेट्स असतात, मून असता. तो आसा तसोच दिसतलो आकाशांत. आतां कितें आसा, गॅलेक्सी बी दोळ्यान दिश्टी पडनात. त्यो स्टेलारियमार मार्क केल्ल्यो असतात. पण तुमकां जर त्यो व्हडल्यो पळोवपाक जाय, सारक्यो आसा तश्यो पळोवपाक जाय जाल्यार टेलिस्कोपीक विजन म्हणजे टेलिस्कोप नासतना सुद्दां टेलिस्कोपाचें काम स्टेलारियम करता. तुमी ताजेर क्लिक करपाचें आनी तुमी ते ऑब्जेक्ट मदीं हाडपाचे, ताजेर क्लिक करपाचें आनी स्पेस बार मारपाचें. आनी स्पेस बार मारले की ऑब्जेक्ट लॉक जाता. लॉक जाता. बरोबर. आनी मागीर ते कशें एनलार्ज करपाचें? जर तुमी मावस यूज करता जाल्यार फक्त स्क्रोल करा, ते झूम जायत वयता. सो ज्युपिटर आयलो. पळय कितलो सुंदर दिसता. ज्युपिटर म्हणजे गुरू ग्रह हो आसा आकाशांत तसोच आसा आनी गुरूचे भोंवती ताजे चंद्र आसतात. चंद्र. बरोबर न्ही? आनी हे चंद्र सुद्दां गुरूचे खंयचे खंयचे आसात, तांची नांवां कितें आसा ती सुद्दां स्टेलारियमान मार्क केल्ली आसतात. मेळटा. जे मातशे आनी कॉम्प्लिकेटेड वस्तू आसात ते सगळे शिकुया. पण ते शिकचे पयलीं एक आमचो ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. तुमचे पेन आनी पेपर घेवन जागो सोडूं नाकात. सारके एकाच जाग्यार बसात. रोखडे परत येवया एक ल्हानसो ब्रेक घेवन.